हांव गिरनार पर्वताचेर गेल्लें. थंय श्री गुरुदेव दत्ताचें मंदीर आसा. सो फर्स्ट टायम गेल्ले तेन्ना हांवें एक मन्नत टायप म्हणलेली. सो तेच्या खातीर हांवें फूल 10,000 चडपाचें हें केल्लें. तेज्या उपरांत सगळ्यान स्टीप म्हणजे हें आसा तें गुरुदेव दत्ताचें मंदीर थंय आसा. तें सगळ्यान स्टीप. थंय मातशें कठीण जाता. सो हांव म्हाज्या पापाक ल्हानपणच्यान पळयता ते आमचे हांगा मातशें स्पिरिच्युअल हें आमी खूब करता. तुमी मॉडर्न जाया खंय खंय एक्सप्लोर करा प्लेसीस पूण आपले रूट्स विसरूं नाका. 16व्या वर्सा भुरगीं वेकेशन ती खंय स्पेंड करूंक सोदतली. सम फॅसिनेटिंग डेस्टिनेशन ऑर मे बी सम एडवेंचरस. बट टुडे वी हॅव अ गर्ल विथ अस हू चोज अ पिलग्रीम एरिया एज हर डेस्टिनेशन. सो आमच्या बरोबर आज आसा पार्थवी प्रमोद सावंत. येस, CM's डॉटर पार्थवी. हाय पार्थवी. सो पार्थवी, वी सॉ युअर फोटोज गॉन व्हायरल. सो ताजेर तुमकां कितें सांगता? हांव गिरनार पर्वताचेर गेल्लें. थंय श्री गुरुदेव दत्ताचें मंदीर आसा. सो हें म्हाजें सेकेंड टायम थंय वयता. फर्स्ट टायम हांवें 5,000 चडलां आनी ह्या फावट हांवें 10,000 चडलेलें. सो थंय वचून खूब आमकां बरें दिसलें. So Parthavi, can you just explain us what is there in Girnar Parvat? सो आमी जेन्ना 10,000 स्टेप्स सुरू करता तेजे पयलीं आमी मारुतीच्या देवळान वयता. थंय आमी पांयां पडटा की आमकां फूल ते 10,000 स्टेप्स आमच्यान जमोनी. सो तेज्या उपरांत फर्स्ट 2,000 स्टेप्स आसता ती आमचे गुरुदेव दत्त आसता न्हू ते परिक्षा घेता. म्हणजे तुजें हें जमतलें की ना, लायक सगळें हें करता. देन बाकी सगळी इजिली वयता. मदीं मदीं आमकां पूण त्रास जाता. सो म्हाज्या बरोबर मातशें जालें कित्याक हांवें सकाळीं 4 मिल्क टी पिल्ली. सो मातशें तें वॉमिटींग फिलींग जातालें. म्हाका ती परिक्षा घेता तशेंच तें. सो मागीर आफ्टर 2,000 स्टेप्स सगळें नॉर्मल बेस्ट. मागीर 5,000 स्टेप्साचेर अंबा माताचें मंदीर आसा. थंय मागीर पांयां पडली आमी. थंय पुजा आसली. देन हायेस्ट पॉयंट थंय पर्वताचेर आसा तो काली माताचो. थंय मागीर आमी येताना पांयां पडली. तेज्या उपरांत सगळ्यान स्टीप म्हणजे हें आसा तें गुरुदेव दत्ताचें मंदीर थंय आसा. तें सगळ्यान स्टीप. थंय मातशें कठीण जाता. सो आमी कशें चडली. थंय मागीर मातशें मेडिटेशन केलें आमी आनी मागीर सकयल येयली. मागीर आमी सकयल आफ्टर 1,000 स्टेप्स आमकां प्रसाद बीन मेळटा. प्रसाद थंयच देगेक आनी एक देवूळ आसा दत्ताचें. थंय लायक हें आसा फायर प्लेस अशी आसा जी आपुणूच प्रज्वलीत जायत आसता. अखंड ज्योत. हय. थंय मागीर आमी प्रार्थना केली. तुजी परिक्रमा आसा ताका लागून तुवें पयलीं कितें तयारी केल्या आसतली. सो कितें तयारी केल्ली तुवें? हांवें फक्त लायक 2 or 3 टायम्सूच हांवें हांगा हावजींग बोर्डाचेच फक्त हें केल्लें. पूण आय थिंक तें पुरोवचें ना. सो पूण जेन्ना हांव चडटालें न्हू तेन्ना मातशें म्हाका त्रास जाताले. पूण मागीर हांव देवाचें नांव घेतालें. सो तें सहज जावन गेलें. दत्त महाराजांची जर इच्छा आसा आमी तें सहज पार करूंक शकता. आनी 3.5 म्हयने हांवें शुव्राक रावलें. अदरवायज यू आर अ फिश लवर, चिकन लवर, वॉट इज इट? और काय तूं वेजिटेरियन? हांव सी फूड लवर. सो 3.5 म्हयने विदाउट सी फूड वॉज ओके विथ यू? मातशें स्टार्टिंगचे दीस आमकां मातशें रूच येता हें जाता. नाजाल्यार मागीर आफ्टर 15 days आमच्या जिबेक ती संवय जाता. सो मागीर हांव ओके आसा. सो म्हाका एक पार्थवी सांग, तुवें आतां हे गिरनार पर्वत यू चोज युअर डेस्टिनेशन टू गो. तुका एक्चुअली एज CM's डॉटर यू हॅव मेनी ऑप्शन्स. यू कुड हॅव गॉन इंटरनॅशनल or some other island or some very expensive place. But why Girnar? Any special connection with that place? सो हांव म्हाज्या पापाक ल्हानपणच्यान पळयता ते आमचे हांगा मातशें स्पिरिच्युअल हें आमी खूब करता. आनी म्हाका तेजी आवड आसा करपाक. सो तें सिलेक्ट केलें. बाबा तुजो हाज्या पयलीं गेला? 2 फावट गेला. 3rd टायम.
सो म्हाका आय एम शुअर तुज्या बाबान येवन तुका ताजो एक्सपिरियन्स शेअर केलो आसतलो एंड देन यू वर फॅसिनेटेड टू गो विजीट द प्लेस. हय. सो जेन्ना तो फर्स्ट टायम गेलो तेन्ना फूल 10,000 तेणी केल्ले. तो म्हणूंक लागलो चडटाना मातशे त्रास जाले सेम म्हटल्यार तेजे पांय दुखताले पूण मागीर आफ्टर दॅट फूल तेजो पेन बीन सगळो गेलो देवाचें नांव घेता तेन्ना. फर्स्ट टाइम तू फर्स्ट गेल्ले ते रोप वेन गेले हाफ द वे एंड देन यू क्लाइम्ड एंड सेकंड टाइम हाव यू डिसाइडेड दॅट नो आय एम गोइंग टू वॉक ऑल द 10,000 steps. सो फर्स्ट टायम गेले तेन्ना हांवें एक मन्नत टायप मागलेली. सो तेज्या खातीर हांवें फूल 10,000 चडपाचें हें केल्लें. वूड यू लाईक टू शेअर द मन्नत? दत्त भक्त म्हणू शकता आमी. ही इज युअर आराध्य दैव. दत्त भक्त म्हणजे हांव विष्णूचे भक्त. ओके सो विष्णू विष्णूचे सगळे अवतार बाबा दत्त भक्त सो यू वेंट देर. मागीर तू गिरनार तुजो बाबा वचून आयलो सो यू चोज टू गो वीथ बाबा. सो हू इज युअर रोल मॉडल, बाबा ऑर आई? बोथ. So, Datta Bhakta, then Girnar. Your Baba is into politics. Any future plans of getting into politics? हांव अजून तितकें मॅच्युअर ना ह्यो क्वेश्चन आन्सर करूं. Okay. You are a CM's daughter, the CM of Goa. So, म्हाका एक सांग, you must be having your friends where you move around. You must be hanging with your friends. So, अशें केन्ना दिसता की I have that special crown on my head as CM's daughter. म्हणजे ते असतात न्हू. Any message to the youngsters who are with you? म्हणजे तुवें सांगलें की you went to that place, you got that kind of positivity, you felt nice. So any message to the youngsters who usually go like Maldives or some international tours or some adventurous place, hiking, trekking, what would you like to say? हांव तांकां सांगूंक सोदतलें की तुमी मॉडर्न जाया, खंय खंय एक्सप्लोर करा प्लेसीस पूण आपले रूट्स विसरूं नाका. म्हणजे आमची हिस्ट्री आमचे कला बीन आसा ते विसरूं नाका. तितूनच आमचो देश फुडें वचोंक शकतलो. व्हेरी वेल सेड पार्थवी. आमच्या बरोबर आशिल्ले पार्थवी प्रमोद सावंत. शी वेंट विथ हर फादर टू गिरनार अँड क्लाइम्ड अबाउट 10,000 steps. She has her photos with her father at गिरनार पर्वत are gone viral. शिरीष कुंकळकरा बरोबर अपर्णा बडीकर, प्रुडंटा खातीर.